नमस्कार. डिबेटच्या ह्या आयच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार. काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष बदलला, पण काँग्रेस बदलल्या काय कितें आनी गोंयची काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बदलूंक शकता काय, किती बदल जावपाक शकतात आनी हे कितले सक्सेसफूल जातले हाजेर आमी भासाभास करतात. 3 मानेस्त म्हजे बरोबर. पयले आसात ते म्हळ्यार काँग्रेसीचे युवा फुडारी, आदले यूथ काँग्रेसीचे अध्यक्ष आनी जे फाटली एक आठवडोभर सामकी प्रॉमिनन्सा भितर परत काँग्रेस हावसांत दिसपाक लागल्यात ते संकल्पा वामणकर. स्वागत. दुसरे आसात म्हजे बरोबर दैनिक हेराल्डाचे संपादक संजय बाब ढवळीकर. स्वागत. आनी तिसरे आसात म्हजे बरोबर लोकमताचे संपादक राजू बाब नायक. हांव सुरवात तुमचे वेल्यान करता. लुइजीन फालेरो आयलो, जॉन फर्नांडीस गेलो, हातूंतल्यान काँग्रेसीचे कितले बरें जावपाक शकता आनी जे सामकें शक्ती प्रदर्शन करपाचें आनी एक इम्प्रेशन तयार करपाचो प्रयत्न जालो, त्या इम्प्रेशना कडेन तुमी कशें करून पळयतात? न्ही, लुइजिना बद्दल जजमेंटल जावपाची कारण म्हाका जजमेंटल जावचें अशें म्हाका दिसना. पूण म्हाका एक प्रश्न पडटा, जॉनाक कित्याक काडलो? जॉनाक काडलो हांवें फाटल्या आठवड्यात म्हजो विश्लेशण करपी एक लेख बरयलो ह्याच विशयाचेर. जॉनाक इतल्या खातीर काडलो कारण विधिमंडळ पक्षाक संबंद पक्ष आपल्या हातान घेवपाचो आसा. म्हणजे आमदारांक दिसलें की आपल्याच्या भायर एक नवी शक्ती पार्टीन तयार जाता. संघटनात्मक जी पळय पार्टी आसा, काँग्रेस पार्टी ही संघटना पळय जी आसा ती प्रबळ जावपाक लागली काय कितें अशें तरेन आमदाराक दिसलें. आनी आमदार चलबिचल जाले, आमदार अस्वस्थ जाले आनी तांणी लॉबिंग करून जॉनाक काडलो अशें म्हाका दिसता. म्हाका दिसता हो एक वायट ट्रेंड. जॉनाक काडप हें चुकीचें आशिल्लें. जॉनाक काडप चुकीचें, दीस इज अ इंटरनल मॅटर ऑफ द पार्टी. आमी पडत ना. पूण संघटना जी सदांच खंयच्याय पार्टीन जी पार्टी बऱ्यो वयर येयल्यो, जनमानसान पातळ्यो स्ट्रॉंग जाल्यो, तातूंत संघटना सदांच प्रबळ आसता. आनी जेन्ना संघटना प्रबळ नासता, आमदारच पक्षाचेर वर्चस्व घालयतात न्ही, त्या पार्टीक फ्युचर ना. त्या पार्टीक फकत ती मागीर ती विधिमंडळ पक्षा पुरती उरता, लॉबिंग करता. भ्रश्टाचार पळय जो पक्षान जालो, विधिमंडळ पक्षान जालो, ताचेर पार्टीचो कांय कंट्रोल नाशिल्लो. ताका लागून लोकां मदीं वचपाक शकलो ना. आनी ह्या पार्टीची कशी दारूण पराभव, दारूण तांचे अजुनूय ते नितीधैर्य पळय तांचे खतलं न्ही 2.5 वर्सां पयलीं ते अजून जावं ना, कारण संघटना जाग्यार ना. संघटना जाग्यार ना. संजय बाब, तुमची म्हाका हेडलायन खूब आवडिल्ली, जॉन गेलो जान आयली म्हणून. सो ही वॉज दिस अ जस्ट कॅची हेडलायन और यू सिरियसली बिलीव की जान आयली? ना, इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ मी बिलिव्हिंग. त्या दिसा काँग्रेस हावसान जे दिसले, आत्ता तुवें इंट्रोडक्शन करता आसतनाच म्हटलें संकल्प बऱ्याच तेंपान थंय दिसता परत अशे 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 अनेक चेहरे थंय दिसले जे काँग्रेसीचे, म्हणजे जे तातूंत काही जाणांचेर कारवाय जाल्ली, काही जाणांक नोटिसे गेल्ल्यो, पूण जे ऑल दे आर सिनियर काँग्रेसमन, भितरले बरेचशे जाण निश्ठावान सारके काँग्रेसमन ते थंय दिशिल्ले, जे मदीं दिसनाशिल्ले जॉन फर्नांडीसाच्या त्या दिसाच्या उपरांत. ताचे ते हे त्या दिसाच्या उपरांत कॅन काँग्रेस गो पोस्ट दॅट कॅची हेडलायन? काँग्रेस कॅन ऑलवेज गो पोस्ट एनी कॅचिंग हेडलायन. पूण एक राजून जो पॉयंट काडिल्लो तो मातसो फुडें व्हरता. आय डोंट एग्री विथ दॅट. काँग्रेस ऑफकोर्स ज्या पक्षाची संघटना बरी आसता तो पक्ष खूब बरो जाता, व्हडलो जाता. काँग्रेसीची संघटना केन्ना बरी आसली, स्ट्रॉंग आशिल्ली तें म्हाका कोणेंय सांगचें. काँग्रेस सदांच 1980 जेन्ना सत्तेचेर आयली, 2 दिसां पयलीं हांवें अग्रलेख बरयल्लो, तातूंत अशेंच हें म्हणलें की 80 जेन्ना सत्तेर आयली तेन्ना पयल्या सरकाराच्या ते नाराजी तातूंतल्यान सगळी आयली, एक नवो पर्याय म्हणून. मागीर त्या नंतर एक तरी असो अध्यक्ष काँग्रेसीचो की जेणे ज्याचें नांव घेवन याद करून अशें हें अशें केन्नाच जावना. काँग्रेस हॅज ऑलवेज रुल्ड मोस्टली आफ्टर 1980, म्हणून त्या बरोबर तो पक्ष आसा. आता एक जाल्लं की एका मुद्द्याचेर हांव नक्कीच सहमत आसा की जॉन फर्नांडीसान काही बाबतींत डिसिप्लीन हाडपाचो प्रयत्न केल्लो, ज्या खातीर विधिमंडळ पक्षांतले व्हडले व्हडले नेते आमदार चाळवले. तांकां दिसलो की आपल्या हाता भायर सगळें वचपाक लागलो म्हणून. त्याच बरोबर जॉन फर्नांडीसाची निवड एक लीड थंयचो अध्यक्ष म्हणून म्हाका दिसलें की ती एक चुकली अशें न्ही, कारण तांचे कडेन पर्याय नाशिल्लो. पूण एक आपले एक वजन आसचें पडटा लिडर म्हणून, ते ताचे कडेन नाशिल्लें. म्हणून त्याच्या कारवायांक ती हे मेळूना, म्हणजे एक अधिष्ठान मेळचें पडटा न्ही, एक घटसाण येवची पडटा न्ही, ती येवना, कारण नोबडी बिलीव्ड इन हीज लिडरशीप. संकल्प कितें हेजे चड शिस्त लावपाचो प्रयत्न जालो, चड कठोर कारवाय. म्हाका अजून दिसता की फर्स्ट टायम आमी काँग्रेसी भितर कोणाक तरी नोटिशी गेल्यो, कोणाचेर तरी एक्शन जाता, कोणाचेर तरी कारवाय जाता, कोणाक तरी पक्षांतल्यान सस्पेंड केलो, अशे शब्द आमी काँग्रेस हावसाक फर्स्ट टायम आयकले. विधिमंडळ पक्षाक आनी पक्षांतल्या कांय सामकी जे एक संस्थानां तयार जाल्यात तुमची फुडाऱ्यांची, तांकां बरेंच हुस्तुरी गेलें ही सगळी कारवाय आयकून. तशें कांय ना. सगळ्यांक पयलीं म्हणटा तुम्ही जसो म्हाका इंट्रोड्यूस केलो, कित्याक हांव खूब तेंपान काँग्रेस हावसान एक्टिव्ह दिसपाक लागलो दिसलो, पण ती म्हाका एक चुकीशी दिसता, कित्याक सदांच
आमी काँग्रेस पार्टीन एक्टीव असलेले ते मागीर सुभाष शिरोडकराच्या टायमार जावन तेच्या उपरांत जॉनाच्या टायमार जावं आनी आतां सुद्दां आमकां पार्टी प्रेसिडेंट कोणूय आसूं आमी सदांच काँग्रेस पार्टी वांगडा आसा आनी सदांच एक्टिवली थंय काम केल्लेलें आसा ते जॉना बरोबरचो भरपूर काम केलां. यू आर मोर हॅपी बिकॉज ऑफ लुईझीन फालेरो. इट इज नथींग दॅट आमकां पळय आयज आतां लास्ट पळोवपाक गेले लास्ट 20 वर्सां जालीं काँग्रेसीन हांव आतां 7 प्रेसिडेंट वांगडा काम करीत येयला. ती मागीर निर्मला सावंत जावं लुईझीन जावं रवी बाब जावं सार्दीन जावं मागीर सुभाष जावं मागीर परत जॉन जावन आतां परत लुईझीन. सो आमी सदांच काम करून येयले. NSCच्या टायमार जेन्ना अध्यक्ष आसलो तेन्नाच्यान काम करीत येयला पार्टीचे आनी अजून पर्यंत पार्टीच्या कामाक लागून सदांच फुडाकार. थंयचो प्रेसिडेंट कोणी आसूं आमचे लुईझीन बाबाचो भरपूर फरक पडटलो कित्याक तेणें आपली कॅपेबिलिटी हें पयलीं प्रूव करून दाखयलेलें. तो आमच्या भितर एकटोच असो लिडर आसलेलो काँग्रेसीच्या भितर जो मेजॉरिटी 21 सिटां हाडपी गोंयान फर्स्ट आमचो तेन्ना तेणें 21 सिटां हाडून दाखयली गोंयान आनी आमचो सरकार घडोवन हाडलो. तेज्या उपरांत जेन्ना ताका जबाबदारी दिली कित्याक एज अ गोंयकार आमकां हांव सुद्दां प्रावड फील करता कित्याक ही वॉज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी AICC जनरल सेक्रेटरी ताका अपॉयंट केलो आनी ताका जी जबाबदारी दिली 7 स्टेटीची नॉर्थ इस्टर्न थंयसर ताणें प्रूफ करून दाखयले 7 अध्यक्ष त्या स्टेटीचे तेच्या अंडर आसा 4 CM थंयसर तेच्या अंडर असलेले आनी ताणें थंयसर प्रूफ करून दाखयले. इवन हे लोकसभाक जेन्ना सगळ्या भारताक आमचे काँग्रेसीची खुबशी हार जाली बट हे नॉर्थ इस्टर्नान पयलींच्या पेक्षा लुईझीनाच्या अंडर आमकां जास्त सिटां मेळ्ळी ह्या स्टेटीनी जशें ताणें कर्नाटकान प्रूफ करून दाखयलें. तुमकां बारीकशी गजाल सांगता जेन्ना तामिळनाडूचे असेंब्ली इलेक्शन जालें तेन्ना ताका जबाबदारी कॉन्स्टिट्युएन्सीची जबाबदारी दिलेली. भितरली 3 काँग्रेसीची आसलेली 3 DMKची आसलेली तेज्या भितरली 4 सीट तेन्ना आमचो सरकार जावना खूब कमी सीट मेळ्ळ्या बट जी जबाबदारी ताका दिलेली थंयसर 4 सीट ताणें जिखून हाडून दाखयले. सो तेजे कडेन ती कॅपेबिलिटी आसा आनी आयज जेन्ना ताणें टेक ओवर केलें आनी जे आमी पयले थंयसर ज्या प्रमाणे आमचे काँग्रेसीचे खुबशे लोक जेंकां खूब दीस जाले हांवें पळोवन नासले काँग्रेस हावजांनी ह्या मिटिंगेक खूब जाणांक पळोवन नासले तांकां एक्टिवली भितर जे लुईझीन बाब येयलो तेन्ना तांकां दिसलें बरें दिसलें कितें बाबा आतां आमकां कोण तरी एक बरो लिडर मेळ्ळो आसा जो सगळ्यांक बरोबर घेवन हेजे भितर तुवें तेवूय विसरूंक जायना. इट इज वन वे आय विल से इट इज अ सॅक्रिफायस what Luizin has done on Congress party in Goa. That is what I will feel by taking over this president. राजीव बाब एक गजाल सांग अशी कितें आसा की प्री 2007 लुईझीन फालेरो बिफोर दॅट बिटर इलेक्शन अगेन्स्ट चर्चिल आलेमांव आणि पोस्ट 2014 लुईझीन फालेरो असो कितें फरक आसा की आज ज्या काँग्रेसीक तेन्ना लुईझीन बाबाची इतलें म्हत्व दिसनाशिल्लें त्या काँग्रेसीक आज लुईझीन सेव्हियर कसो दिसता. वॉट हॅज चेंज्ड इन दीस 7 years? तो प्रभारी जालो जनरल सेक्रेटरी जालो तामिळनाडूचे उदाहरण दिलें कर्नाटकाचें उदाहरण दिलें अशें कितें सबस्टेन्शियली लुईझीन बाब ह्या 7 वर्सां भितर शिकलो अशें दिसता जे गोंया भितर तो इम्प्लिमेंट करपाक शकतलो. आनी एक गजाल खरी की लुईझीन आमकां आमचे पळय जे गोंयचे लिडर आहा ते त्या डबक्यान राविल्ले आसतात. तसो लुईझीन दिल्ली रावलो किंवा नॉर्थ इस्टाक गेलो थंयच्यान तो कांय गजाली शिकून आयला आनी ताणें म्हणलें न्ही आपूण मॅच्युअर जाला म्हणून ताजेच उतरां आसात. सो म्हाका दिसता अशें की हें सगळो ताणें हो संवसार ताणें पळयलो काँग्रेस पार्टी ताणें पळयली काँग्रेस पार्टीन कशें काम करतात हेंय ताणें पळयलां. सो ताजो फायदो आतां जो पळय एका तेंपा भितर 10 वर्सां पयलींचो लुईझीन आनी आतां ताका आतां खात्रीन आमचे लोक मान दितले आनी मान इतल्या खातीर दितले आमचे भितर गोंयान काँग्रेसी भितर ती एक प्रवृत्ती आसा की जो मनीस दिल्लीक सावन येता किंवा पार्टी हायकमांडाक लागीं ताका इल्लो चड म्हत्व दिवपाची एक प्रवृत्ती आमचे कडेन आसा. पूण तें सोडलें जाल्यार कांय प्रमाणांत आमच्या जे पळय कितें आतां मतां व्यक्त जाल्यात ती म्हाका हांव मान्य करता की लुईझिना भितर एक 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 धडाडी आसा. लुईझिना भितर तें काम करून दाखोवपाची एक हें आसा. पूण परत हांव तुमकां तेंच सांगता की फाटल्या 2.5 वर्सांत गोंयान भितर जमीन आसमानाचो असो फरक पडला की पार्टी खंयच ना. पार्टीचे 7 जाण आमदार 9 जाण आमदार कितले आमदार कोणाक खबर ना कारण विधानसभेन 2 आमदार सामके उलयनात. तातूंत भितर एक आमदार तर असो दिसता की तो बीजेपीच्या आमदारां परस चड पत्रकारनिश्ट अशे तरेची परिस्थिती आसा. ह्या सगळ्या वातावरणान भितर लुईझिनाक काम करपाचें आसा आनी फकत जाणट्यांक घेवन न्ही. लुईझिनाची पळय आज ताणें म्हणलें तशें किंवा तुवें म्हणलां काँग्रेस हावजान जे दिसताले ते तीच सदांचे चेहरे दिसताले. नवें कितें हो आमकां प्रश्न आसा कारण नवें कितें ह्या प्रश्नाची जाप लुईझिनान दिले शिवाय लोक पळय जे काँग्रेसी पासून पेल्यान गेल्यात ते परत लागीं येवचे. म्हाका एक हो जो नवीन कितें हो जो प्रश्न आहा जॉन ट्रायड समथींग ही ट्रायड टू एक नवी फेसीस दिल्यो नवे स्पोक्स पर्सन दिले यंग भुरग्यांक मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो
आनी परत आमकां लुईझिनबाब येतगीर 2012चे पयलीं जी तोंडां दिसतालीं तांकां करप्ट आनी तुगेले सारके सगळी वाट लावन उडयली सरकाराची प्रशासनाची म्हणून लोकांनी भायर मारिल्ले ते सगळे चेहरे परत आमकां काँग्रेसीच्या स्टेजीर पळोवपाक मेळ्ळे. वॉट सिग्नल डज दॅट सेंड, पॉझिटिव्ह ऑर नेगेटिव्ह? नाही, ह्या मुद्द्याचेर नेगेटिव्ह सिग्नल प्रश्नच ना. कारण ज्या 2012च्या इलेक्शना भितर जे सगळे भायर मारिल्ले लिडर्स ते सगळे लिडर थंय दिसले, हे बरोबर आसा. पूण लुईझिनाच्या कॅपेबिलिटी बाबत की जे आमी उलयता की लुईझिनाच्या कॅपेबिलिटी बाबत कोणें डावट घेवचो न्ही. कारण तो एक तर तो सिनियर आसा, प्रताप सिंग राणे सारख्या लिडराक सुद्धा तो मान्य आसा की जो राणे जॉन आसता पर्यंत थंय वचचो ना म्हणून ताणें प्रतिज्ञा केल्ली, तो वचूंकूय ना, तो थंय लुईझिनाच्या स्वागताक थंय पावता. म्हणजे इतकी ताका मान्यता आसा पार्टेन. दुसरे राजू म्हणटा तशें की दिल्लीच्यान आयला न्ही, सो ताका मान आसाच, ताका एक्सेप्टेबिलिटी आसता, नॅचरली मान येता. पूण इनस्पायट ऑफ दॅट तातूंत हांव लुईझिनाचें हे कमी करना. कारण लुईझिना कडेन जी कॅपेबिलिटी आसा ती ताणें 99 दिसतांनी 98 त्या इलेक्शनान ताणें दाखोवन दिल्या की जे 21 सीट काँग्रेसीचे निवडून आयले. कंप्लीट करता हांव की थंयच रावून म्हणजे तो एक ताचो नेतृत्वाचो किंवा त्याच्या धडाडीचो गुण आमी पळयलो. त्याच्या नंतर ताणें सरकार चलयता आसतना जे कितें ताणें केलें, कारण नासतना पार्ट्यो फोडल्यो आनी आपले कडेन हाडले आनी थंयच्यान एक नेगेटिविटी सुरू जाली. सो ते दुसरें रूप आमी पळयलां. एकूच आशेचें हे कितें दिसता की आतां तो दिल्ली गेल्लो, ताणें म्हटलां की आपण मोर मॅच्युअर्ड जाला. ताणें 6-7 राज्यांचो कारभार पळयला. दिल्लीच्या हायकमांड ते पॉलिटिकल सर्कलान रावून ताणें काम केलां. ताणें पळयलां पॉवर सर्कल कितें आसता, कशें आसता. सो तो त्या मॅच्युरिटींतल्यान जर तो काम करीत म्हाका दिसता की हांगा काँग्रेसीक एक खूब फ्युचर आसा. आत्तां म्हणप धाडसाचें, कारण राजू म्हणटा तशें खरेंच कितके आमदार आसा, कितके लिडर आसा, कोण जाणा कितले उरल्या म्हणून आतां काँग्रेसी कडेन अशी परिस्थिती आत्तां जाल्या. तातूंतल्यान बांदून हाडचें पडटलें. आनी एक पॉयंट सांगता की हे सगळें करता आसतना जेन्ना आलेक्स रेजिनाल्डा सारख्या लिडराचे तुमी चिंतले काय ना, की जेणे कोण नासतना एकटो सभेन रावतालो, उबो रावतालो आनी तो आवाज करतालो पर्रीकराच्या तोडीस तोड तो हे करतालो, आर्ग्युमेंट्स करतालो. आज ते चित्र पळोवन तो बाबडो धांवलो, तो नाच जालो काँग्रेस हावसांतल्यान. सो अशा लिडरांचें कितें जातलें, हे निश्ठावानच पयलींचे जर निश्ठावान आसात, हे निश्ठावान आनी हे कार्यक्षम, हांचें कितें जातलें हें पळोवचें पडटलें. ताका बॅलन्स करचो पडटलो. कितें हें पॉझिटिव्ह सिग्नल त्या दीस गेलें तें तूं जर म्हाका विचारशीत, आय एम टेकिंग नेम्स डायरेक्टली. म्हाका त्या दीस आलेक्स रेजिनाल्ड पयली लायनीक बशिल्लो पळोवपाक जाय आशिल्लो. म्हाका त्या दीस गिरीश चोडणकार पयली लायनीक बशिल्लो पळोवपाक आशिल्लो. म्हाका त्या दीस संकल्प वामणकार पयली लायनीक बशिल्लो पळोवपाक आशिल्लो. तुमगेले जे पडेल उमेदवार आसात, तांचेर करप्ट म्हणून शिक्को बसला, तांचे अगेन्स्ट भ्रश्टाचाराची कितलीशीच प्रकरणां आसात, असले मनशाक म्हाका त्या दीस पयली लायनीक बशिल्ले पळोवपाक नाका आशिल्ले. कितें मॅसेज दिली तुमी? पळय कितें तांकां घेया आशिल्ले स्टेजीर, मुखार कित्याक बसोवपाक आशिल्ले? सो यू आर सेंडिंग अ रॉंग सिग्नल. नो, इट इज नॉट अ रॉंग सिग्नल. सी, ते दीस प्रोग्राम आसलो जर टेक ओवर करपाचो, तेका तेज्या प्रोग्रामाक तेका विशेश दिवपाक लागून आख्खे गोंयसून लोक येयले. इट वॉज नॉट अ इन्विटेशन गिवन टू देम. आमचे प्रेसिडेंट बाब लुईझिनान तांकां इन्विटेशन धाडून नासलें कितें तुमी या म्हणून. इट वॉज एनावन्स दॅट बाबा 14th आपूण 9 टेक ओवर करता म्हणून. त्या प्रमाणे आख्खे गोंयसून लोक थंय येयले, हजारांनी लोक येयले. तेज्या भितर पयलींचे लिडर्स येयले, खूब जाण येयले. आतां जो मनीस येता थंयसर ताका पार्टीच्या तर्फे आमकां तांकां रिस्पेक्ट दिवचो पडटा. तेज्या लागून ते कोण सिनियर लोक आसलेले भितर सिनियर